नमस्कार. जरा हडकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयला वेलिंग माड्डोळ हांगासर आणि आमचो आयचो भाग आम्ही खेळटली ते हांगासर आशिल्ल्या श्री वेताळेश्वर देवळाच्या सभागृहात. म्हणजे सगळे स्टुडंट वाट पळयतात की केन्ना आमच्या कार्यक्रमाक आम्ही सुरवात करतली आणि आम्ही खूबशी हांगासर मजा करतली. सो रोखडीच आम्ही आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता. नमस्कार. नमस्कार. हांव श्वेता रामचंद्र प्रभुगांवकर. आयज आमी हांगासर आमच्या ग्रुपाच्या वतीन श्री वेताळेश्वर सातिनी स्वयंसहाय्य गटा वतीन आयज प्रोग्राम आयोजीत केल्लो. ह्या प्रोग्रामाक आयल्या बद्दल सारिका शिरोडकर हांचें स्वागत करता. थँक्यू. हो कार्यक्रम आयोजीत करपाक दीपक ढवळीकर हांणी खूब योगदान दिलां. तशें आमी तांचे आभार मानतात आनी तांकां देव बरो करूं. तशेंच हांगा आयिल्ल्या सगळ्या बायलांक आमच्या प्रोग्रामाक सभा हाडल्या बद्दल तांकांय देव बरें करूं. श्री वेताळेश्वराक नमन करून रोखडीच आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. जरा हटकेच्या आयच्या भागात जमिल्ल्या सगळ्या पार्टिसिपंटांक येवकार, सगळ्यांक मनापासून नमस्कार. रोखडीच सुरवात करूया आमी आयच्या भागाक. आणि आमच्या आयच्या भागातलो पयलो रावंड जो आसता सगळ्यांक खबर आसा फुगोट्यांचो रावंड. आणि फुगोट्यो फुटपाक आमी हांगा तयार आसात. पण ताच्या पयलीं आमकां जी पार्टिसिपंट कोण मेळटली त्याची आमी चिट्स काडटली. आनी म्हाज्या बरोबर हांगा स्वरा आसा. सो स्वरा आनी हांव दोग जाणां मेळून आमी चिट्स काडटली आनी जी पार्टिसिपंटां आसतली ती हांगा येवपाक जाय मुखार. सो सगळ्यांक पयलीं फुगोटे रावंडाचे पार्टिसिपंट आसा स्नेहल प्रभुगांवकर, उज्वला वेलिंगकर, उर्मिला प्रभू, प्रज्ञा प्रभुगांवकर. फुडले पार्टिसिपंट ललिता प्रभू, रोहिणी प्रभुगांवकर. फर्स्ट पार्टिसिपंट नाव सांग. कितें करता? ओके तुजो प्रश्न आहे. तुजो फर्स्ट प्रश्न आसा बिचोलीमचे आमदाराचें नांव. राव तेका जर येना तुमकां चान्स मेळटलो. बिचोलीच्या आमदाराचें नांव तेका येना. तुमकां येता? राजेश पाटणेकर. उत्तर दिला राजेश पाटणेकर. आणि तांचें उत्तर कितले जाणांक दिसता की चुकला कशें? ओके एकटेकूच दिसता चुकला कशें. तुका दिसता चुकला कशें? राव हिजे कडेन आनीक बरो आन्सर आसा. सांग तुजो आन्सर. डॉक्टर प्रमोद सावंत. ओके उत्तर चुकला तुमचे आणि तांचे उत्तर सारखे आसा. ओके उत्तर आसा राजेश पाटणेकर. आणि नाव सांगू तुमचे? ललिता प्रभू. ललिता प्रभून उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा 100 रुपीजचो कॅश जो ट्रान्सफर आसा. सो एक्चुअली प्रत्येक जे प्रश्नाचें उत्तर दिता ताका 200 रुपीज कॅश आसा आनी जो फॉवर्डेड आसा ताका 100 रुपीज. सो तांकां 100 रुपीज मेळटा कॅश. आनी तुमचो प्रश्न आतां तेच्या पयलीं तुमी कितें करता तें सांगा. हांव पयलीं फार्मासीन जॉबाक आसलें. लग्ना पयलीं आसलें आनी मागीर लग्ना नंतर हांव फार्मासीन काम करतालें. हांव लग्नाचें शिवण बी करता, ऑर्डरी घेतालें. आनी पयलीं शॉप आसलो, शॉपार करतालें. आतां शॉप बरें नासले कारणान हांवें तो शॉप सोडलें आनी आतां हांव घरात कडेन ऑर्डरी घेता आनी कोणाक लग्नाचें शिवण म्हणजे कुशन कवर ते सगळे तसले बेडशीट वगैरे तसले सगळे क्रशाचे सगळे ते शिवण काम हांव घराच करता. ओके ललिता कडेन एक्चुअली खरें खूब कितें कितें सांगनशें आसा. खुबशे कितें कितें एक्टिविटीज करीत आसा ते. पण आतां बायलां खातीर फुगड्यो आसता, भजन आसता, तातूंत तूं भाग घेता? हांवें गांवागांवान हांगा भोंवून हांवें एक ग्रूप तयार केलो. पयलीं 10 जाणांक घेतली आनी एक ग्रूप केलो. पण कितें एक्टिविटीज करतात पयलीं आमी पापड करतालीं, लोणचें करतालीं आनी तुम्हीच इनिशिएटीव घेवन हे सगळें करून घेतला फुडाकार? आमच्या मेहनतीन आमी कोणा कडल्यान हेल्प तुम्हीच फुडाकार घेवन केला? आमी फुडाकार घेवन कोणाचे मंत्र्याचे हे नसल्यान कोणे स्वता आमच्या हितून मेहनतीन आमी पयलीं हळू हळू वाडयले. तुमचो प्रश्न ऐका. बेलगांवचें नवीन नांव कितें? तुमकां खबर ना? तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? बेळगामी. बेळगामी न्ही, बेळगावी. उत्तर दिला बेळगावी आणि तांचे उत्तर सारकें आसा. बेळगामी न्ही. तुमचें नांव सांगा. यशोदा. ओके आणि हो ऑडियन्स प्रायज जो आसा यशोदाक मेळटा आनी यशोदाक मेळटा 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. नाव सांगा. उज्वला वेली. तुम्ही कितें करता? हाऊस वायफ. कितें करपाक आवडटा? जेवण करपाक आवडटा. वा जेवण करपाक आवडटा. आणि सगळें करता तूं? ओके आणि अशें ऑर्डरी बी घेता जेवणाच्यो पुरणपोळ्योची बी? ही एक म्हण आसा ती तुमी पुरी करपाक जाय. आमच्या शेजाऱ्याक पिकला पोपाय. तुमकां कोणाक खबर आसा तुमच्या पैकी? हां ओके ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा हात वर करा.
ताचें उत्तर कितें आसा तुमकां सांगता. आमच्या शेजाऱ्याक पिकला पोपाय, हांव खायत म्हणून दुसऱ्याक नसाय. एक फनी अशी म्हण आशिल्ली. तर तुमकां नेक्स्ट टायम केन्ना याद धरून तुमी यूज करूं शकता. स्नेहल प्रभुगांवकर. तू कितें करता स्नेहल? कामां वता. कामाक खंय वता कामाक? बेतोडे. ओके. आनी हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? ट्रॅव्हलिंग, ड्रॉइंग. ट्रॅव्हलिंग, ड्रॉइंग. ओके. आनी डान्सिंग, सिंगींग? कॉलेजीन आसतना केल्ले. ओके. तुजो प्रश्न आयक कितें तो. एका दिसान कितली मिनटां असतात? ओके. तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? कोण कोण आतां कॅल्क्युलेट करपाक स्टार्ट केला खबर आसा सगळ्यांनी? 720. 9,600. रॉंग. 1,400. 1440. ओके. नेक्स्ट नाव सांगा. माझे नाव उर्मिला प्रभू. आणि तुम्ही कितें करता? हाऊस वाईफ. पदां म्हणपाक आवडटाली? अजुनूय म्हणटा? काम करता, कुकिंग करता आसतना बी? ओके. पदां म्हणटा खंय ती केन्ना केन्ना. सो तिचे कडेन आमकां एक सॉंग आयकूंकूच जाय. 2च लायनी. गोरी गोरी पान फुला सारखी शान, दादा मला एक वहिनी आण, दादा मला एक वहिनी आण. कशें असलें म्हणून पद सगळ्या फुडें? आहा. तुमकां कशें असलें पद आयकून हेजे? ओके. तुमकां ही ट्रॅफीक सायन दाखयतले, हेचो अर्थ कितें तुमी सांगपाक जाय. ओके. हे ट्रॅफीक सायन आसा. स्पीड ब्रेकर आसता न्हू, थंयच्यान अशें म्हणजे अशें क्रॉस करनाका म्हणून थंय ते वचपाक धोका आसा म्हण ते सायडीन. ओके. तिका आमी आन्सर रायट दिवया. हो पॅडेस्ट्रियन नो क्रॉसिंग आसा ते, आनी सारकें उत्तर तिचें. तिणें सांगलें बरें स्पीड ब्रेकर आसा, कितें कितें धोका आसा, पण तशीच आशिल्ली ते क्रॉस करप ना. पॅडेस्ट्रियन्स नो क्रॉसिंग. ओके. तांचें उत्तर तांकां सारकें दिवया आनी तांकां मेळटा 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आनी फुडलो प्रश्न लास्ट पार्टिसिपंटाक. नांव सांगा तुमचें. रोहिणी प्रभुगांवकर. तुमी कितें करता? हाऊस वाईफ. ओके. आनी तुका कितें कुकिंगूच आवडटा आसतलें, कळ्ळें तें आमकां. आनी बाकीचे एक्टिविटीज? स्कुलाक आसतना डान्सिंग, ड्रॉइंग बीन आवडटा. सो तुजो प्रश्न फुडलो जो आसा तो सारको आयक. हो एक डायलॉग आसा एका मुवींतलो. तो मुवी खंयचो तो सांगपाक जाय. फेमस मुवी आसा. अशे खुबशे फेमस मुवी आसा आनी भितर एक एक डायलॉग जो आसा तो आमकां याद उरता. तातूंतच हो एक डायलॉग आसा. 2च लायनी सांगता तुका कितें तें. ऑब्वियसली कळटलें तुका कितें तें. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. आयकला डायलॉग तुवें हो? केन्ना कानार पडला तुज्या? खंयच्या हिरोन म्हणिल्लो? आं? धर्मेंच्या चल्यान म्हणिल्लो. धर्मेनान न्ही, पण पिक्चर खंयचो? सनी देओलान म्हणिल्लो. पिक्चर खंयचो? जीत. ओके. आनी कोणाक येता? ओके. दामिनी. ओके. उत्तर दिला दामिनी आनी ताचें उत्तर सारकें आसा. तुजें नांव सांग. स्वरा प्रभुगांवकर. स्वरा प्रभू. ओके. स्वरा नांव आन्सर रायट दिला आनी स्वराक मेळटा 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. थँक्यू. सो मोठ्यान ताळयो जावन आमच्या सय पार्टिसिपंटा खातीर बऱ्यापैकी ट्राय केलें तेंच्यांनी. फुगोटीचो रावंड सोंपला आनी वेळ जाला आतां आमचो फुडलो रावंड खेळपाचो. आनी फुडलो रावंड सगळ्यांकूच खबर आसा खंयचो तो. कभी हा कभी ना. सो कभी हा कभी ना हो रावंड खूब इंट्रस्टींग जावपाचो आसा. सो पार्टिसिपंट पळोवया कोण मेळटा ती आमकां. काडूया ताका लागून चिट्स. कभी हा कभी ना हाची पार्टिसिपंट पळोवया. आनी म्हाज्या बरोबर आसा आतां वंश. वंश चिट्स काडया मरे. पयले पार्टिसिपंट आसा संध्या नायक, स्मिता प्रभुगांवकर, रोहिणी नायक. ओके. सो आमी फर्स्ट आमचे पार्टिसिपंट आसा संध्या. ओके. संध्या कडल्यान आमी रावंड सुरू करतली आनी संध्या तुका मेळटले 40 सेकंड्स मेळटले. 40 सेकंड्स मेळटले. 40 सेकंड्सान तुवें हय आनी ना म्हणपाचें. रेडी? ओके. संध्या तुमी हांगासर आयला. तुमी लागींच रावता हांगा खंय? नेक्स्ट पार्टिसिपंट रोहिणी. ओके. सो तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. रोहिणी तुमी हांगा लागीं रावता म्हणून सांगलें हेंच्यांनी म्हाका. सो तूं कशें आयला तेन्ना? चलत आयला. आनी लागींच तूं हांगासर तूं चलत येवपाक? लागींच रावता. सुनीता प्रभुगांवकर. ओके. सुनीता प्रभुगांवकर. बरो आमी रावंड स्टार्ट करता आनी तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. सगळ्यांत पयलीं म्हाका तुजी स्टायल ही खूब आवडली. ती पर्स बी घालून आयल्या पळय ती. सदांच तुमी अशी घालता पर्स ही, काय आजूच घालून आयल्या? आजूच घालून आयला. पण तुका अशें न्हेसपाक बी बरें आवडटा दिसता न्ही? आवडटा. आनी तुमकां प्रोग्रामांनी भाग घेवपाक आवडटा? आवडटा. संद मेळटा तुमकां? मेळटा.
मेळटा म्हणजे खुबशा कार्यक्रम जाता तर ओके खुबशे कार्यक्रमान तुम्ही भाग घेता म्हणले तुमी सो तुमकां टायम मेळटा गे घरातलें काम आनी हें करपाक सगळें मेळटा थोडो थोडोसो आनी घरान चड काम आसता तर तुमच्या आसता घरान कोण आसता न्ही कोण ना एकटें. खूप बरी खेळटाली पण तुवें नांव म्हणलें ऑलरेडी कोण ना हांव एकटेंच ओके सो तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां ओदोळ पासून हांव चिट्स काडटलें हांगासर आनी सगळीं प्रभुगांवकरूच हांगा चडशी ओके स्वरा तुजे बरोबर आमी हो रावंड स्टार्ट करता कभी हाँ कभी ना आनी तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां तुवें ओदोळ रोखडोच आन्सर दिलो सो तुका आन्सरां खुबशीं येता तूं रिडींग बी करता पिक्चर पळयता न्हू ते ओके पिक्चर पळयता ताका लागून आनी तूं वेगवेगळ्या एक्टिविटीजान भाग घेता हांगासर फुगड्यो बीन वयता फुगड्या येता ओके आनी आतां तुमकां हांगासर जे वेगवेगळे एक्टिविटीज आसता पळय तेन्ना तुवें केन्ना लीड घेतला हांगासर किंवा नाटक करपाक किंवा कितें करपाक इतलो टायम काडप ना चिंतपाक फटाफट आन्सर दिवपाची ओके ते डिस्कॉलिफाय जाता चिंतपाक टायम काडप ना आनी ते आवट शेवटची पार्टिसिपंट आमची ओके तुमचें नांव कितें ओके सो यशोदा बरोबर आमी हो रावंड खेळटली कभी हाँ कभी ना तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां तुमी कितें करता हाऊस वायफ आनी जेन्ना हांगासर आमी आतां कार्यक्रमाक आमी डिसायड केलें की हांगा येतली सो तुमचें तुमकां एक्सायटमेंट आशिल्लें की ना आशिल्लो आशिल्लें तुमकां कार्यक्रमांत भाग घेवपाक आवडटा तर अशें आवडटा तुमच्या घरा कोण कोण आसता आई पप्पा हांव म्हजी भुरगीं ओके सो तुका भायल्यो एक्टिविटीज आनी घर सांबाळपाक तुका टायम मेळटा घरान हांव फक्त रांदपाचें काम करता बाकीचें सगळें आई पळयता अरे वा तुमी जॉयंट फॅमिली आशिल्ल्या कारण तुका जॉयंट फॅमिली आसपाक जाय न्ही अशी जॉयंट फॅमिली आमची आसा हांगा वयर ओके पण तुजे माय माव बी सगळे घरांत आसतात माय माव बरोबर ना म्हाका आई म्हणल्यार ना ओके तूं एक्चुली आई म्हणून सांगलें न्ही म्हजी आई पप्पा कभी हाँ कभी ना हाचे आमी वेगवेगळी पार्टिसिपंट घेतली पण कोणाकूच ते हय आनी ना म्हणनासतना जावंक ना खंय तरी असो एक टायम येता की जेन्ना आमकां हय आनी ना एवॉयड करपाक खूब डिफिकल्ट आसता आनी तेच आतां दिसून आयलें आमकां कांय अशे इमोशनल प्रश्न आसता जेका ते हय आनी ना म्हणनासतना रावूं शकना अशें जालें हांगा यशोदा कडेन सो आमचो हय आनी ना म्हणजे कभी हाँ कभी ना हो रावंड आमचो हांगाच सोंपयता आमी आनी हाजो प्रायज कोणाकूच मेळना पण सगळे पार्टिसिपंट जे हांगासर आयिल्ली आनी जेणे बऱ्यापैकी ट्राय केले तांकां लागून मोठ्यान ताळयो जावं न्ही आमचे फुडले रावंड आतां येवपाचे आसा तशेंच भरपूर प्रायजीसूय आसा पण हे फुडले रावंड खेळचे पयलीं आमकां एक ल्हानसो ब्रेकाची गरज आसा घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया खेडेकार सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस तुमच्या जेवणाची रूच वाडोवपा खातीर घेवन येता गोंयचे पारंपारीक मसाले पापड आणि हेर उत्पादनां मिरची पावडर हळदी पावडर कोथमीर पावडर गरम मसालो मटन चिकन मसालो लोणचे मसालो सांबार मसालो पापड आणि तरेकवार मसाले खेडेकर सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस विसा उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसता नेम मारा प्रायज जिका आनी नेम मारा प्रायज जिका हाजे चिट्स काडपाक म्हाजे बरोबर हांगासर सानवी आसा आनी सानवी हांव मेळून ह्यो चिट्स काडटली सो ह्या रावंडाक आमकां कोण कोण पार्टिसिपंट मेळटली पळोवया पयले पार्टिसिपंट दुर्गा वेलिंगकर सीमा प्रभू लक्ष्मी नावेलकर गंगाबाई प्रभुगांवकर स्मिता वेलिंगकर सावित्री वेलिंगकर ओके सो ही आसा आमची सब पार्टिसिपंट जी खेळटली फर्स्ट रावंड नेम मारा प्रायज जिकाचो ओके सुरवात आमी दुर्गा बसून करतली रेडी मोगपाचें ओके ओके दुर्गा हांच्यांनी 2 कप्स उडयला आनी 2 प्रायजीस आसा हांगासर तुमकां खंयचो प्रायज जाय तो तुमी चूज करपाक जाय हय खंयचो जाय ताचो ओके हो 200 रुपयाचो कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन ओके आतां खेळटली गंगाबाई मातसो स्लायट हिट जालो पण कप पडूंक ना आनी कपा खंयचो प्रायज कितें तो कळूंक ना आमकां सो प्रायज मेळना तांकां ओके आतां खेळटले सीमा सीमान कप हिट केले पण त्या कपा पोनाक प्रायज नाशिल्लो ओके आतां खेळटले स्मिता खेळ ओके
ओके स्मिताचो प्रायज आसा स्मिताक मेळटा सूर्या मसाला पॅकेट. स्मिताच्या जेवणाची रूच आनी वाडोवपा खातीर ताका हो सूर्या मसाला. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके आतां खेळटली लक्ष्मी. नेक्स्ट. ओके आतां खेळटली सावित्री आनी सावित्रीचो बॉल मोगतलो की ना सांगा पळोवया. आं ओके अरे ओके रोहिणी खेळटले. ओके आता खेळते सुनीता. ठीक आहे. ओके आता खेळटली उज्ज्वला. उज्ज्वलान कप मोकले पण ते कप कोणाक प्रायज ना. ओके आता खेळटले प्रज्ञा. ओके आता खेळटले रोहिणी. कप मोकले पण त्या कपा कोणाक परत एक फावटी प्रायज ना. ओके आता खेळटा स्नेहल. ओके आता खेळटले स्मिता. ओके एक आसा प्रायज. ओके स्मितान कपा मोकली 3 कपा पडली आणि एका कपा पण प्रायज आशिल्लो आणि ताका मेळटा 200 रुपीजचो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके आता शेवटची पार्टिसिपंट संध्या खेळटली. ओके आमची शेवटची पार्टिसिपंट आशिल्ली संध्या आणि संध्याक मेळटा प्रायज हो सूर्या मसाला. कॉंग्रॅच्युलेशन. गेम खेळप गरजेचें आसता, प्रायज मेळप गरजेचें आसना आणि हीच उमेद सगळ्या आमच्या पार्टिसिपंटाच्या तोंडाचेर दिसून येता. तांकां प्रायज मेळ्ळा तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन आनी जांकां प्रायज मेळूंक ना तांच्या तोंडाचेर आमकां तितलीच उमेद दिसून येता. मोठ्यान ताळयो दिली सगळ्यां खातीर. आणि आयच्या भागांतलो वेळ जाल्यार तो आमचो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो हटके रावंड. आणि हटके रावंडची गेमूय आमची सदांच हटके आसता. आणि आयची गेम हटके कितें आसली तुमकां थोड्याच वेळान पळोवपाक मेळटली. कितें ती ओके आमी हटके रावंडाक सुरू करता आणि हटके रावंडची गेम आमी मातशी हटकेच दवरल्या. समवॉट सिमिलर टू स्नेक अँड लॅडर पण तशी ना ही गेम. आमचो प्रत्येक रावंड हटके आसा ताका लागून होय रावंड आमचो हटके आसा. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता हांगासर आमी स्क्वेअर्स काडल्या, नंबर्स घातला, एरोज आसा, अपस्टेज एरोज आसा आनी डावनस्टेज एरोज आसा. सो प्रत्येक जी पार्टिसिपंट हांगासर येतली तांकां प्रत्येकाक एक ब्लॉक मेळटलो हो आणि तेंच्यांनी हो डायस उडोवपाक जाय आणि जे नंबर येता त्या प्रमाणे तेंच्यांनी प्रोसीड करीत वचपाक जाय किंवा तांकां जो नंबर पडटा आनी एरो डावनवर्ड दाखयता जाल्यार परत ती सकयल येतली. ओके सो ही आसा आमची गेम आणि जी विनर येतली तांकां मेळटले कॅश प्रायज. सो पळोवया विनर कोण ती आणि ताचे पयलीं पळोवया पार्टिसिपंट कोण ती. आणि म्हाज्या बरोबर हांगासर नांव सांग बाय तुजें. शान्वी आसा. ओके सो धर बाय. राधा प्रभुगांवकर, रुक्मिणी प्रभुगांवकर, श्वेता प्रभुगांवकर, आरती प्रभुगांवकर, अपर्णा प्रभुगांवकर, सगळी प्रभुगांवकर. ओके सो तुमकां गेम कळ्ळ्या कितें ती सगळ्यांक. कितें डावट आसा. सुरवात तुज्या पासून आणि हो सारको हालोवपाक जाय असो रोटेट करून उडोवपाक जाय. अशें सकयल प्लेस करूं नाका. बऱ्या पैकी हालयात आनी उडयात. सुरवात तुज्या पासून. फास्ट अशी उडय. सकयल उडय. ओके 1. ओके 1. नेक्स्ट 1. नेक्स्ट एकाचेर राव. नेक्स्ट बेगीन फटाफट. ओके 4. 2 3 4 कितले. 5 5 1 2 3 4 5 6 1 5 1 2 3 4 5 आणि परत राव सकयल आणि परत सकयल. सो 7 डाऊन. 5 1 2 3 4 पळया तेवटेन पळया. परत सकयल टिल 5. ओके 1 2 1 2 2 1 2 आणि परत थंयसरूच 2 1 2 परत सकयल 1 2 3 4 5. सो विनर 2 1 2 परत सकयल. कितले 3 न्ही 1 2 3. ओके
ओके डन. हटके राऊंडच्या विनराक मेळटा हो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तशें रनरापाकूय मेळटा हो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हटके राऊंड आमचो हांगा सोंपता. वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. रोखडीच परत येवया. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. विसरा उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. आमचो फुडल्या रावंडाक आमी रोखडीच सुरवात करतली. पण हांगासर आमच्या मदीं वेलिंग गांवची एक टॅलंटेड अशी हांगासर आमच्या मदीं अस्तुरी आसा, सत्यभामा प्रभुगांवकर. आणि ती हांगासर खूब ॲक्टीव आसता. वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत ती भाग घेता. तशेंच दुसऱ्यांकूय अशीच फुडें काडटा, मोटिवेट करता. सो मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या ह्या टॅलंटा खातीर. आनी तुमच्या मुखार आज परफॉर्म करपाचें आसा सत्यभामा प्रभुगांवकर. मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या ह्या टॅलंटा खातीर. आणि आमच्या अशाच टॅलंटा खातीर आमची अजुनूय संस्कृती अशी टिकून उरल्या. आणि हांव आशा करता की आमची जी आतां यंगस्टर आसा ती हांचे कडल्यान खूब कितें शिकतली. आणि आई तूं तांकां शिकयतली न्ही हें सगळें? हां ओके. तूं कितले वर्सां जालीं हें करता? आम्ही आमच्या गावात आसात चालूच आसता दिवस. आम्ही नाचता म्हणजे खूप वाजोवपी नाचलेली रावच्या. ओके बरें. मोठ्यान ताळयो जावनी तांच्या खातीर. आणि खरेंच आई मना पासून तुका देव बरें करूं. आणि अशीच तूं ही संस्कृती टिकोवन दवर. आमच्या येणाऱ्या पिळगेकूय शिकय हे तूं. आणि खरेंच बरें दिसलें तुका मेळून. जाणटी आई ती सगळे कामाक फुडें सरता. चवथ जावं, दिवाळी जावं, धालो जावं, कितें जावं सगळ्या भुरग्यांक, जाणट्यांक नेणट्यांक सगळ्यांक घेवन ती आमकां फुडें सरोवन सगळे कार्यक्रम करपाक सोदता. सो हांव आमचे फ्रंटाचे सारिका शिरोडकाराक सांगता की तांणी ताचे सत्कार करचे. आणि तुम्ही म्हाका एक्चुअली मान दिल्या बद्दल खरेंच तुमकां मना पासून देव बरें करूं. ओके. सो ह्या सुंदरशा टॅलंटा उपरांत आतां वेळ जाला आमचो आनीक टॅलंट पळोवपाचो. आणि ऑब्वियसली टॅलंट्स हांगासर भरपूर आसा. सो आमचो नेक्स्ट रावंड जो आसता तो तुमच्या मदले आशिल्ले टॅलंट भायर काडपाचो. तो म्हणल्यार डान्स टॅलंट. आणि अदर पासून वाट पळयता सगळ्यांना की म्हाजें नांव खंयच्या रावंडाक येतलें, टॅलंट रावंडा डान्स रावंडाक येतलें की ना ते. ओके. श्रवी बरोबर ह्यो चिट्स काडटा. आणि डान्स रावंडाक आमकां कोण कोण मेळटा पळया पार्टिसिपंट आतां. ओके. सो फर्स्ट पार्टिसिपंट सविता पै, कल्पना प्रभुगांवकर, संध्या प्रभुगांवकर, सविता प्रभुगांवकर. तांच्या मध्ये आशिल्लो डान्स टॅलंट तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलो. सो मोठ्यान ताळयो जावनी तांच्या खातीर. मातशी उमेद तांची वाडोनी. ओके. हांगासर बेस्ट पार्ट हे पळय. हांगासर माय आसा, आवय आसा. सो हांगासर सून खंय आनी हांगासर धूव खंय. सो कॉम्पिटिशन कितलें टफ जातलें तें कळटलें. ओके.
ओके सो प्रायज दिवपाचो आशिल्लो जाल्यार खरें सांगता तुका हांव सगळ्यांकूच प्रायज दितले आशिल्ले सो हेतूंतलो एक प्रायज आमचे आईक होता सूर्या मसाला आणि दुसरे ह्या आईक रनर अप प्रायज तांकां मेळटा फूड वाउचर पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान आनी एक रनर अप प्रायज पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वाउचर तुमकां डान्स राउंडचे विनर आसा पृथ्वी वेलिंगकर आनी ताका मेळटा हो कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन सो आमच्या ह्या सुपर्ब आणि धमाकेदार डान्स राउंडा उपरांत आता वेळ झाला आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे राउंड ओके चक दे राउंडाक आमी सुरवात करता ताच्या पयलीं पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती सुधा प्रभू अक्षय नायक प्रिया प्रभुगांवकर रेखा साळगांवकर सुखदा प्रभू दुर्गा वेलिंगकर पूनम प्रभुगांवकर निशा नायक चक दे राउंडाक आमी सुरवात करता आनी ह्याच्या चक दे राउंडची गेम आमी ठरयला ती तुमी पळोवं शकता हांगासर की आमची जी पार्टिसिपंट आसा तेंच्या कडेन आमी एक बलून दिला सकयल आमी एक कप दवरला लायन ड्रॉ केला स्टार्टींग लायन आणि फिनिशींग लायन आणि आमची जी पार्टिसिपंट आसा तेंच्यांनी बलून तो ब्लो करपाचो आणि त्या बलूनाच्या वाऱ्यांतल्यान ते कप त्या लायनी पर्यंत फिनिशींग लायन पर्यंत हाडपाक जाय तुमचे कप जर उलटे पडले जाल्यार तुमी परत फिनिशींग लायनी कडेन येवपाक जाय ओके आनी एकामेकाच्या बॉक्सांनी वचप ना ओके चक दे राउंडचे रनरअप आता विताली आणि वितालीक मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सूर्या मसाले कॉंग्रॅच्युलेशन चक दे राउंडचे सेकंड रनरअप आता पूनम आणि पूनमाक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान वो फूड वाउचर कॉंग्रॅच्युलेशन आणि आयच्या भागातले चक दे राउंडचे विनर जाता अक्षया पुढे आणि अक्षयाक मेळटा कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन हो कार्यक्रम तुमच्या मुखार आमकां हाडपाक आयच्या भागान हांगासर आमकां इन्वायट केल्ले श्री दीपक धवळीकर हांच्यांनी आणि हांव तेंचे सरांचो देव बरें करूं म्हणटा तांकां तशेंच हांगासर आशिल्लो सगळे ग्रूप जे वेगवेगळे महिला मंडळ आसा वेगवेगळे वाठारांतले लोक हांगासर आयला वेगवेगळी हांगासरली जी आमची इश्टिण्यो आसा तांकां मना पासून हांव देव बरें करूं म्हणटा फुडल्या भागान रोखडीच मेळ्या तुमच्या वाठारांत तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा पृथ्वी वेलिंगकर आणि ताका मेळटा ना हे सारकें आसा काड मरे मातशें म्हाजो मायक पडटा सकयल एक मिनट ए ताका धर हातीन धर ताका तूं धरून राव बे ते खातीर मोबायल बी कितें दिवं ए मदीं मदीं हात करनाका तूं कॅमेराचेर आसा काय फोटो तरी तू परत तोपर्यंत पळयत राहा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा